माय भास हे ऑफिशियल लँग्वेज करपाक लागले. आतां सडनली हें केलें. दिस इज नरेटिव टू डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ गोवा. आनी जे वर्ल्ड फेमस जे जाला गोंयांनी हें तांकां तें नांव काडपाक मिटोवपाक जाय. हे नॉर्थ इंडियान जे खूब जाण ऑर्गनायजेशन आहा ते जेलसी जाता की गोंया बिकम वर्ल्ड फेमस म्हणून बिकॉज ऑफ गोंयचो साहेब आनी अदर फॅक्टर्स. सो तेणी गोंयच्या साहेबाक इन्सल्ट केला आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक इन्सल्ट केला. आनी जे डिवोटीज आहा मे बी द हिंदूज क्रिश्चन मुस्लीम खंयच्याय हेचे रिलिजनाचे दे आर मेनी डिवोटीज तांकां सगळ्यांक तेणी इन्सल्ट केला. बीग इन्सल्ट इट इज. सो इमिजिएट अरेस्ट आनी ते ऑर्गनायजेशन ते केल्लें ते ऑर्गनायज केलो प्रोग्राम regarding Lord Parshuram. But why Saint Francis Xavier was brought in the picture? ही गरज नाशिल्ली. You talk about Lord Parshuram न्ही तेजे उलयत न्ही तुमी. तेजी गरजूच ना. I have one point to make. The organizers are saying and everybody is saying that they were not aware what he would be speaking. What happened? 2021 and same hate speech तेजे YouTuber केल्ली. And if you hear this, the same words terrorist all over India, तेजे monument आसा all over India, तेजे Saint Xavier'चे institute हा म्हणून तो म्हणटा. So that does not mean, this means that the organizers were very much aware. And जेन्ना आमी कोणूय स्पीकर हाडटा न्हू आमी तो स्पीकर कसलो स्पीकर, ही इज अ व्हेरी नायस स्पीकर, गुड स्पीकर म्हणटा आनी ताका आमी सिलेक्ट करता. आमी वयता कसले फंक्शनाक स्पीच दिवपाक एंड वी नो वी आस्क वॉट टॉपिक शूड आय स्पीक ऑन. और आमी जेन्ना स्पीकराक हाडटा तेन्नाय आमी तांकां सांगता वॉट टॉपिक टू स्पीक. सो दीस पर्सन, दीस ऑर्गनायजर्स न्यू व्हेरी वेल that this person is capable of making such speeches. So he speechuy तेजी आसा. In a way he said like आताच सांगला, but this is not that. He has planned and these people has brought him planned knowing what he will be speaking. This is the speech. Saying that he is a relative, but this is just an eyewash. हाडला हाडाय दवराय तेका सोडना काय प्रत्येक येयलो बसून. And that is not the end of it. Organizers जाणाय खूंय आसतलो आनी खूंयसून हाडून because the message was conveyed to him by this organizer. So get the organizers also until the main person is arrested. This thing will not cool down. गौतम खातर एक चोड जालो आमकां आमचे गोंयचे पायचे गोंयचे साहेबाचो चोड म्हणून आमकां एकूच जाय गौतम खातर शूड बी अरेस्टेड.